हॅलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो कशी आसा तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा. आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. ओके. आणि गुड आफ्टरनून म्हणटा कित्याक टायम जालो 12:30 12:45 जाली. ओके, टायम जालो आज व्हिडिओ स्टार्ट करपाक. सकाळची कामां तुमकां खबर आसा, सगळ्याच घरान आसता ती. ओके. सो जेवण हांवें केलां आज बांगड्याची करी ऑलरेडी हांवें केली, करून घेतलेली आसा. कित्याक तुमकां ऑलरेडी तें शूट करून हेच्या पयलीं दाखयल्ली आसा. परत आनी कितें दाखयतलें. आनी आतां करतलें हांव बीन्स भाजी. ओके, बीन्स आनी हांव पोटेटो एक घालून करतलें. दाखयता तुमकां. सगळी तयारी करून घेतलेली आसा. आतां दाखयता तुमकां. ओके. आनी आयज वयतली आमी फोंड्या कार्निवल आसा आयज. सो आयज आमी वयतली सांजचे 4:30 कितें स्टार्ट जाता तें 4 भायर सरपाचें. ओके. सो प्रसाद आज नायट करून घेवन न्हिदलेलो आसा. ते सकाळी येतकूच सांगलें म्हाका आज कार्निवल आसा म्हणून. ओके. न्हिदलेलो आसा. मागीर वयतली आमी जेवण मागीर 4. ओके. आनी आतां तुमकां हांव प्रियान स्कुलान गेल्या, तेजे सुट्टले 1:30. आनी सार्थकाक हांव घेवन येयला. घेवन दोगो जाण येवन आमी शावर घेतले आसा तो भितर. ओके. सो आतां आमी करुया बीन्स भाजी. तेज्या पयलीं तुमकां दाखयता बांगड्याची करी. ओके, दाखयता तुमकां कशी केला ती. सो ही पळय हा बांगड्याची करी. हे पळय. सो ही बांगड्याची करी केला. ओके. हे पळय. सो आज केला हांवें बांगड्याची करी. आनी आतां करतले हांव बीन्स आनी पोटेटो घालून भाजी. सो तुमकां आतां दाखयता हांव. ओके. सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हांवें पॅन दवरलेलो आसा आनी तेल बी तापलेलें आसा. सो पयलीं हांव घालता तातूंत हिरवी मिरसांग. ओके. ग्रीन चिलीज घालून घेता. ओके. हांवें मातशी चड घेतला ग्रीन चिलीज, तुमी जाल्यार कमी करपाक शकता. ओके. सो ग्रीन चिलीज घालून घेता. ओके. तेज्या वांगडाच घालता हांव कांदो बारीक चॉप करून घेतला, रफली चॉप केला. ओके. तो घालून घेता. तो बरो फ्राय करता. बरो फ्राय करून घेवया. फ्रेंड्स, कांदो बरो फ्राय जाल्लो आसा, पळोवपाक शकता तुमी. ओके. आतां हांव घालता टोमॅटो. एक बारीक सो टोमॅटो चॉप करून घेतला, तो घालता. ओके. बरो ताका फ्राय करून घेवया. इल्लेशें मीठ उडयता कित्याक सॉफ्ट जावपा लागून. सो इल्लेशें मीठ उडयता. टोमॅटो आनी कांदो मातशें बेगीन कूक जावनी. ओके. बरो आमकां आतां फ्राय करून घेवपा जाय. सो कांदो आनी टोमॅटो बरो फ्राय जाल्लो आहा. आतां हांव घालता बीन्स आनी पोटेटो जे हांवें कट करून घेतला. कट करून पयलीं वॉश करून ताका कट करून हे बघ अशें कट करून घेतला. दाखयता तुमकां. हे पळय. सो आतां आमकां हे घालून घेवपा जाय. सगळें उदक बी काडून घेतला तेजें. ओके. सो हाका आमकां बरो मिक्स दिवपा जाय. उदक घालप ना, धांपूनच ताका मिडियम फ्लेमीचेर आमकां ही भाजी करून घेवपा जाय. उदक बी घातलें न्हू बरी लागना ती भाजी. ओके. बरें अशें करून ताका मिक्स कर. ओके. प्रियांशाक आवडटा ही भाजी, तो खाता बीन्स. ओके. सो आतां धांपून ताका आमकां बरें कूक जायसर ताका आमकां दवरपा जाय. ओके. सो भाजी जाता म्हाजी. ओके. मिडियम गॅसीची ती बरी कूक जावपा जाय. आनी आज कार्निवलाचे म्हणजे कार्निवल म्हाका दिसता फोंड्या ऑलमोस्ट प्रियांश जेन्ना नर्सरी वयतालो पळय तेन्ना ते लास्ट आसलेले. ते लास्ट आमी पयल्ले फोंड्या कार्निवल. तेजे उपरांत आमी कार्निवल पळोवंकूच ना. प्रियांशाक आतां 9 इयर्स रनिंग. तेजे उपरांत कार्निवल म्हणटा ते फोंड्या जावंकूच ना. पणजे, मडगांव त्या सायडीन म्हापसा सगल्या कडेन कार्निवल जाता. सो आतां इतके वर्सांनी आमी आतां फोंड्या कार्निवल पळयता. पळोवया आतां कशें कितें तें. ओके. सार्थकान तर ते पळोवंकूच ना. प्रियांशा ल्हान आसतना पयल्ले ते ताका याद आहा कोणाक खबर. आनी तो सारको ताका जोर आयिल्लो तेन्ना, जोर थंडी जाल्ली तशें ताका घेवन गेल्ली कितें मातशें कितें पळोवनी म्हणून. मातशें पयलें आमी अर्दे वर चड पळोवना. आनी म्हणजे आज पळोवया कशें कितें जाता. ओके. आज वयतली आमी. ओके. रेडी जावन आनी बीन्स भाजी करता. सार्थक आत्तां जस्ट येवन गेलो. ओके. भायर येयलो आनी गेलो. ओके. आयज आसा कितें हाडला तांकां स्कुलान फेविकॉल, पेन्सील, रबर दिला सगळ्याक. हे पळय हे दिला म्हणून तो म्हाका मम्मा तुका गिफ्ट हाडला म्हणटा म्हाका आनी भैयाक. म्हणजे प्रियांशाक हाडला तेणी. न्हू रे. दाखयता तुमकां सार्थकाक. ओके. सो हाय म्हणटा. आनी
आज आम्ही हाडला हे बघ तांदळाचे बॅग जस्ट हाडला प्रसादान मॉर्निंग वचोन जिरा रायस हेच खाता आम्ही तांदूळ हे बेस्ट आता रायस ओके पुलाव बिलाव करपा सगळ्यात बरे सो हे हा जिरा रायस ओके सो फ्रेंड्स भाजी ऑलरेडी बरी जाल्ली आसा ओके आणि पटेटो बी खूप झाला सो आता पासून घालता सोय इल्लीशी सोय घेतला हांवें दाखयता तुमकां सोय आणि इल्लोसो हळदी पिठो तो घालून घेता तो सोय आणि हळदी पिठो घालून घातले हांवें तो ताका बरें मिक्स करून घेवया आणि ना चिली पावडर बी काय घालपाना कित्याक ऑलरेडी हांवें तातूंत ग्रीन चिलीज घातला न्हू ओके आता थोडेशें मीठ उडयता मीठ चवीनुसार मीठ ओके ताका बरें मिक्स करून घेवया आता काय बरी मिक्स करून घेतलेले आसा पळोवपाक शकता तुम्ही आता ते एका हांव 1-2 मिनटां धाकून दवरता मागीर आमची भाजी रेडी ओके आणि 1-2 मिनटां धाकून दवरता मागीर आमची रेडी ओके सो 2 मिनटां जाल्ली आसा आता ओपन करता आणि एकदा ताका बरें मिक्स करून घेता आणि भाजी आमची आता ही रेडी जाली बीन्स अँड पटेटो घालून भाजी ओके सो ही रेडी आता गॅस बंद करता आणि मागीर प्रियांश येतकूच तुमकां मेळटा ओके सो प्रियांश पावलेले आसा दाखयता तुमकां लिट्टी कडेन आयिल्लो आसा ओके हाय गाइस पावलो असाइनमेंट दिले ओके सो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू माय चॅनल सो आयज आमचे फोंड्या कार्निवल ओके इतके दीस आमचे आसतले ते पणजी म्हापसा मारगांव आणि बनावलीम फक्त चालूच आसतले बट इतके वर्सांनी म्हाका ऑलमोस्ट आता 6 to 7 years जाले आमी कार्निवल पळोवन आमी जेन्ना हांव ल्हान आसतले पळय म्हजे मम्मी पप्पा आमकां व्हरताले हांव म्हजी भयण वयताली वर्स एवरी इयर वयताली आमी कित्याक पणजी आसतात एवरी इयर सो तेन्ना ते याद येता बट ह्या हांगा आसलेले फोंड्या केन्ना एक 6 years बिफोर तेन्ना प्रियांश खूब ल्हान आसलेलो ताका तेन्ना जोर बी भरपूर आयलो आनी ताका आमी दाखोवया म्हणून घेवन गेलेले कित्याक भुरग्यांक मातशी उमेद आसता न्ही आनी तांकां दाखोवपाकच जाय तें सो आतां म्हणलें या म्हटलें आनी सार्थकान तें पळोवंकच ना सो आतां वयतली आमी सो हे आमचे कार्निवल आहा पळय हे आतां पोर्चुगीजान इंट्रोड्यूस केल्ले आनी हातूंत कितें मॅसेजी दिता सोशल कल्चरल सगळे फूड डान्स म्युजीक बरें बरें आसता आनी बरें आमचे सगळे गोवाचे सगळे आमचे हा कुणबी धालो देखणी सगळे ते आमकां इंट्रोड्यूस करून दाखयता आनी बरी मजा येता पळोवपाक आनी आमचो किंग मोमो आसता ओके तो आसता किंग मोमो सो म्हणलें आतां या आमी सगळीं रेडी जाला प्रसाद रेडी जाता भितर सो या म्हणलें आतां आमी भायर सरता आनी तुमकां थंय वचून मागीर दाखयता सो आमी सकयल पार्किंगेन पावलेली आसा आतां प्रसाद येता सकयल आमी येयली सकयल सो येतर येवन वयतली आमी बायक घेवन वयतली कित्याक येतर बरें हांगाच न्हू ते रोखडे आमचे 5 minutes वे सो आनी तुमकां कोण तरी दाखयता हात लायलो पळय प्रियांशान आमचे डॉगी इल्लीशे पप्पीज ब्लॅकी अँड कोण रे चॉकी चॉकलेट अबो सार्थक आणि अबो प्रियांश हाय करता हां खंय वयता आमी कार्निवल विवा कार्निवल ये कशी जवळून येता पळय ब्लॅकी चॉकी
कार्निवल करून आम्ही 7 o'clock पावलेली. चडशे फ्लोट्स नासलेले, एक 6 to 7च असलेले. सो आम्ही पावली आणि कार्निवल जस्ट स्टार्ट जाल्लो आणि एक 15 minutes सपोज 10 minutes बी लेट जाल्ली जाल्यार आमचे कार्निवल चुकोन गेल्ले आमकां, की चड कांय नासलेले न्हू, इल्लेशे असले फोण्या. पणजी, मारगांव, म्हापसा बी थंय बरें जाता, भरपूर फ्लोट्स असता आनी बरे बरे असता. आणि सार्थकान बी एन्जॉय केले. चड काय अशें बरें अशें जावं ना, बट पळयले. ओके, म्हाका 20 minutes आनी कितें फ्लोट्स पळयतले, 5 to 6च ते. सो ते पळयले आनी भायर मातशी चाय बी पिली आनी मागीर आमी घरा येयली. म्हणल्यार आतां व्लॉग एंड करया. ओके, आतां टायम जाला 8:30. सो आतां म्हणटा व्लॉग एंड करता. ओके, नाल्यार व्हिडिओ व्हडलो जातलो. ओके, सो पळया तुमी कार्निवल कशें कितले आहा, कशें आसा ते. थोडेशे आहा, थोडेशे शूट केला, थोडेच असलेले ते, जितले आहा तितले हांवें शूट करून घेतलेले आसा. ओके, सो म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आनी अशेंच म्हाजे व्हिडिओ पळयत रावा. टील देन बाय बाय कर. सार्थक मुद्दम आयला तुमकां बाय करपाक फाटल्यान.